सध्या मोबाईल हो सगळ्यांच्या जिणेतलो एक महत्वाचो घटक जावन पडला। गिरेस्त तसेच सामान्य मनीस मोबाईल वापरतात। सध्या सगळीच गरजेची कामां ह्या मोबाईलाक लागूनच जातात। मोबाईल फोन सगळेच बाबतीत खूप गरजेचो। सध्या भुरगी तसेच जाणटी आपलो चडसो वेळ मोबाईल फोनाचेरूच घालयतना दिसतात। मोबाईलान जायत्यो गजाली सोप्यो केल्यात, हातूंतल्यान संवाद साधप सोपे जाता। पण सध्या होच मोबाईल फोन घोव बायले मदीं झगड्याचे मुखेल कारण थारता। नमस्कार, भांगरभूंयचे डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। सध्या राज्य बायला आयोगाकडेन येवपी प्रकरणांतल्यान घोव बायलां मदीं वाडत वचपी झगड्या फाटल्यान मोबाईल फोन कारण थारपाक लागला अशी माहिती मंगळारा आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना आयोगाची अध्यक्ष रंजिता पै हांणी दिली। फाटल्या वर्साचे तुळेत अंदू बायला आयोगाकडेन येवपी प्रकरणांचो आंकडो उणो जाला। सध्या दर म्हयन्याक सरासरी 15 प्रकरणां आयोगाकडेन येतात। हातूंतली चडशी प्रकरणां घरगुती हिंसाचाराची आसात। घरगुती कारणां वांगडाच घोव आनी सासरच्या मनशांकडल्यान जावपी अत्याचार आसात। फाटल्या कांय म्हयन्यांच्या प्रकरणांतल्यान मोबाईल फोनूय हातूंत आस्पावता अशें दिसून आयला अशें पै हांणी सांगले। बायला आयोगाकडेन येवपी प्रकरणांचो आंकडो आनीक उणो करपा खातीर आयोग वेळावेळार समाजात जागृताय निर्माण करता। ते खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता। ताचे सकारात्मक परिणामूय दिसपाक लागल्यात। मजगती विद्या गावडे हांचो कार्यकाळ सोंपतकच राज्य सरकारान रंजिता पै हांची बायल आयोगाची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली। पण कांय म्हयन्या उपरांत हेर वांगड्यांची आयोगात नेमणूक जाली ना। बायला आयोगाचे अध्यक्षपद घेतले तेन्ना आयोगात 322 प्रकरणां प्रलंबित आशिल्ली। ते उपरांत मार्च 2025 मेरेन 210 प्रकरणां वाडली। पोन्नी आनी नवी 368 प्रकरणां निकालात काडल्यात अशें रंजिता पै हांणी सांगले। कांय पोरणी प्रकरणां जायती वर्सां चालू आशिल्ली। त्या प्रकरणांतल्या बायलांक प्रकरणां फुडें व्हरपाची इत्सा नाशिल्ली। अशा प्रकरणांचो निवाडो जाला असोय उल्लेख तिणें केला। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।